प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची 12वी चीट 28 ते 34 पर्यंत 28 to 34. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान तांचे वाड विवाद चलतात ते आयकून आनी जेजून काय बरे भाशेन जबाब दिलो ते पळोवन ताचे कडेन विचारलें, सगल्या परस एकदम म्हत्वाची आज्ञा ती खंयची? जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ती ही, आयक इस्रायला, आमचो देव तो सर्वेस्पोर, एकलोच तो सर्वेस्पोर, आनी सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या सोकतेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. दुसरी ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे परस म्हत्वाची आनीक हेर दुसरी आज्ञा ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, बरें आसा गुरुजी, तुवें सांगलें तें खरें. तो एकलोच आनी ताचे भायर आनीक हेर दुसरें ना. खरेंच, सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या जिवान, सगले शोकतेन ताचो मोग करप आनी आमचो करता तसोच आमच्या पेल्याचो करप सगल्या संपन्ना आनी बलिदाना परस एकदम अदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाल केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांत थावन पयस न्हय. आनी त्या फुडें कसलोच प्रश्न ताका घालूंक कोणाकूच काळीज जायना जालें. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, ह्या शिवर्तमानान आमी पळयता की एक धर्मशास्त्री म्हणजे ह्या दिसांनी आमी ताका म्हणटले हांव एक आदवोगाद. तेन्ना धर्मशास्त्री आसले जे देवाच्या उतरान एकदम हुशार आसले. जें देवाचें उतर पोरगोट करूंक जायलें, तेजी सजमणी दिवंक जाय आसली, हें काम धर्मशास्त्री करताले. आनी भाव भयणींनो, आयज जेन्ना धर्मशास्त्री येता जेजू कडेन आनी ताका एक प्रश्न घालता, ह्या धर्मशास्त्री जेजू कडेन येवच्या पयलीं सादुसियो आयले, फारिजियो आयले आनी हेरोद पाशायचे लोक बी आयले, हेरोदियन म्हणटात ताका भाशेन. आनी कित्याक आयले जेजू कडेन? जेजूक त्रासान घालपाक, जेजूक एक प्रश्न विचारपाक की तो कितें कसलो जबाब दितलो, तो कितें बोलतेंच म्हणटलो, आनी ताजेर आड वचपाक तांकां हे सगलो लोक ताचे कडेन आयले. आयज जेन्ना आयच्या शिवर्तमान आमी वाचता की धर्मशास्त्री जेजू कडेन येता, सो प्रश्न ताणें विचारलेलो जेजूक, हो दिसता की खरेंच एक बरो प्रश्न. म्हणजे तो सजमूंक सोदतालो. ताणें कितें विचारलें जेजूक? सगल्या परस एकदम म्हत्वाची आज्ञा ती खंयची? भाव भयणींनो, जेन्ना आमी हो प्रश्न कोण विचारता, आमकां हें दिसता की हो मनीस खरें जेजूचेर बावर धरूंक सोदता, ताका सजमणी मेळोंक सोदता. तो आयला जेजू कडेन ताका आजून कितें सजमणी मेळोवपाक. पूण हो धर्मशास्त्री जो आयिल्लो, ताजी कितें म्हणटा ती ताजी परिस्थिती वो म्हणटात ते भाशेन ताचें मन जें आसलें, ताचें काळीज जें आसलें, सारकें स्ट्रेट नासलें. म्हणजे तो बऱ्या काळजांतल्यान जेजू कडेन हो प्रश्न विचारपाक येवंक नासलो. तो जेजूक त्रासान घालपाक येयल्लो. कित्याक? देवाची आज्ञा ह्या धर्मशास्त्री जाणवल्लो. देवाची आज्ञा म्हणजे जेन्ना पोन्या करोनान जें ते वाचताले ते जाणवल्लो की देवान फकत 2 आज्ञा दिली, देवाचो मोग करपाक आनी पेल्याचो मोग करपाक. म्हणून जेन्ना जेजू ताचे कडेन येता, धर्मशास्त्री जेजू कडेन येता आनी ताका विचारता, जेजू सगल्या परस एकदम म्हत्वाची आज्ञा ती खंयची? भाव भयणींनो, आमी आमच्या मनान धरूंक जाय की त्या वेळार कितल्यो आज्ञा दिल्ल्यो, 10 आज्ञा दिल्ल्यो मोजेसान लोकांक. देवान मोजेसा वरवीं लोकांक 10 आज्ञा दिल्ल्यो, हें करूं नाका, तें करूं नाका. आनी तेजे उपरांत ह्या फारिजियो लोकांनी त्या 10 आज्ञाची आनीक 500 आज्ञा केल्ली आनी लोकांक इतले त्रास दिले, हें करूं नाका, तें करूं नाका, तें कर, हें कर म्हणटात. आनी हो लोक जो त्या वेळार आसलोलो, तो एकदम दुखी भरीस आसलो. कित्याक हो जो धर्म करतालो तो धर्म ताका खूब त्रासान घालतालो. आनी हे धर्मशास्त्री, हे जे फारिजियो आहले, एका पुलिसा भाशेन त्या लोकांक पळयताले कोण भितर कोत्ता, कोण करिना.
आनी ताका त्रासान घालपाक सदांच पुलिसा भाशेन ताका घोट धरताले आनी त्रासान घालताले. आनी आयज जेन्ना हो धोमशास्त्री जेजू कडेन येता आनी विचारता सगळ्यां परस एकदम म्हत्वाची आज्ञा ती खंयची, आनी जेजू ताका देवाच्या उतरा प्रमाणे ताका जबाब दिता. तो म्हणटा आमी म्हणटा पयली आज्ञा म्हणटा ते भाशेन म्हणटा आमचो देव तो सोरेस्पोर, एकलोच तो सोरेस्पोर आनी सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या शक्तीन सोरेस्पोराक तुज्या देवाचो मोग करचो. आनी ताजे उपरांत तो दुसरी आज्ञा दिता जी एक पयल्या आज्ञा भाशेन तीच आसता. आनी तो कितें म्हणटा तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हेचे परस म्हणटा म्हत्वाची आनीक ही दुसरी आज्ञा ना. भाव भयणीनो, आमी ह्या वेळार आमी आतां 2021 वर्सान आहात. आमी ह्या वेळार आमी म्हणटा आमी जेजूचेर आमी बावर दवरता, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी खरेंच जेजूचे पाटलागर म्हणटा आनी आमी म्हणटा खरेंच आमी देवाचो मोग करता, आमी पेल्याचो मोग करता. आयज आमी आमचे दोळे बंद दवरया आनी आमीच हो प्रश्न आमी आमकांच विचारुया, खरेंच आमी देवाचो मोग करता, खरेंच आमी आमच्या पेल्याचो मोग करता. देवाचो मोग करपाचें म्हणजे कितें? जेन्ना जेजू म्हणटा पयली आज्ञा म्हणजे देवाचो मोग करप. देवाची आज्ञा देवाचो मोग करपाचे हाचो अर्थ कितें? जेजू आमकां त्या जेजूचो देवाचो मोग करपाच्या ती सोजमणी आमकां जेजू जुवांचे 14 चिटीन 21 आनी 23 वडीन दिता. तो म्हणटा जो मुजें उतर आयकता, जो मुजें उतर आयकता आनी मुजें उतर पाळटा तोच म्हजो मोग करता, तोच देवाचो मोग करता. पूण आमी कितें समजता? आमी इगोर्जेक वेता, आमी धर्म करता, आमी मागणें करता, आमी हें करता तें करता आनी आमी समजता की आमी खरेंच देवाचो मोग करता म्हणून. भाव भयणीनो, जो मनीस देवाच्या उतराचेर चिपकून रावता, जो देवाचें उतर आपल्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा तोच खरेंच देवाचो मोग करता. आनी तेज्या उपरांत जेजू दुसरी आज्ञा दिता आनी तो म्हणटा जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. भाव भयणीनो, आमी पेल्याचो मोग कसो करता? आमी आमच्या पेल्याचो मोग कसो करता? तांकां आमी देवाचें उतर दिता, ओ जेन्ना ती भीक मागतात आमचे कडेन येतात भीक मागतात पट्टी घेवन आमी तांकां ताचे 4 पयशे घालता आनी आमी म्हणटा ताचो मोग करता. आमी ताचो मोग करिना. पेल्याचो मोग करपाचें म्हणजे कितें? तांकां पयलो जेजू दिवपाचो, तांकां देवाचें उतर दिवपाचें. कित्याक भाव भयणीनो, आमी सगळ्यांक जेवण दिलें, आमी तांकां सगळ्यांक घर दिलें, तांकां पयशे दिले, तांकां सगळें जें ताच्या पोटा पासत जाय ह्या संवसारान जिवपाक जाय तें दिलें. पूण तांकां जेजू दिवंक ना. ती खी वेतली मोत्तकूस, ती खी वेतली मोत्तकूस. भावत ना जाल्यार खी वेतली ती मोत्तकूस? ती वेतली इफेर्नान. कित्याक जेजू ना जाल्यार आमी इफेर्नान वेतली. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचो मोग करता आमी देवाचें उतर पाळटा, तें दिसपट्ट्या जिवितान ताचें आयकोन तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा तेन्ना आमी खरेंच दाखयता देवाक की ताचो मोग आमी करता. पूण जेन्ना आमी आमच्या पेल्याचो मोग करता आमी तांकां जें तांकां दिवंक जाय तें दिता, पण त्या उपरांत तांकां आमी जेजू दिता, तांकां देवाच्या उतराची सोजमणी दिता, तांकां देवाचें उतर तांचो भावार्थ घोट जावपाक. आनी ती आमचे कडेन पळोवपाक गरज ना तांकां, तांकां गरज ना मनशां कडेन पळोवपाक, तांकां जाय गरज पळोवपाक जेजू कडेन, ताचो भावार्थ घोट जावपाक. कित्याक देव आमकां सगळें बरें दिवंक सोदता. ताणें आमकां सगळें कोडूत करून गेलां, सगळें मेज सगळें भरून धदोसपणाचें आमकां फुडें दवरलां. पूण आमकां तें जाय जाल्यार आमकां जाय उतराची सोजमणी, आमकां जाय भावार्थ जेजूचेर. आनी तेन्ना जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें भावार्था वरवीं आमकां फावो जाता. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच दुसऱ्याचो मोग करता, खूब लोक ह्या दिसांनी जेन्ना आतां कोवीड चलता खूब लोक चिंता आमी हाका जेवण दितले, हाका उदक दितले हांव, हाका घर दितले हांव, हांकां पयशे धाडटले हांव, हाची फीज भरतले हांव. हें सगळें कोत्ताय तें बरें आहात. पूण आमी केन्नाच चिंता की तांकां आमी पयलो जेजू दितले हांव, आमी तांकां सत शिकयतले हांव, आमकां खरेंच आमचेर भावार्थ दवरचे सोवतेक, मनशांचेर दवरचे सोवतेक तांकां आमी देवाचें उतर शिकयता की तांचो भावार्थ जेजूचेर आसतलो आनी सगळें तांकां जेजूचें मेवतलें म्हणून. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता जेजून आमकां फकत 2 आज्ञा दिल्या आनी जे आमचे कडेन आहा तेच आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. आमचे कडेन ना जाल्यार आमी सत नको जाल्यार आमी देवाचें उतर नको जाल्यार आमी कितें दितले? आमी 4 पयशे घातले कोणाच्या कुट्टेन, आमी कितें ताका जेवण दितले, कितें ताका पयशे दितले आनी आमी समजतले की आमी पेल्याचो मोग करता म्हणून. पेल्याचो मोग करता म्हणजे खरेंच भावार्थी जाल्यार
आमी तांकां वय तांकां सगळें दितले पूण त्याच बरोबर आमी तांकां देवाचें उतर दिलें ती सजमणी दितले तांकां खरेंच जेजूचे पाटलादार करतले कित्याक जो जेजूचो पाटलादार आहा वो दुसऱ्यांक जेजूचो पाटलादार करूंक शकता ना तर आमी फकत धर्म करतले आयज जेन्ना अशें वर्तमानाचेर आमी नियाळ करता आयज आमी खरेंच देवाचो मोग करुया ताचें उतर पाडून तेचें उतर आमच्या काळजांत चिपकून दवरून आनी हें जें उतर आमी पाळटा हें जें जैतिवंत जिवीत आमी जियेता ही बरी खबर आमी आमच्या पेल्याक दिवपाक तांकां सगळें जेजूचें फावो करपाक आनी आतां ही जी देवाचें राज जें फुडें सरोंक जाय तें आमी फुडें सरपाक आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी आयजतान वावरुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता तुमकां सगल्यांक तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आमच्या बापाचो आमच्या सर्वंडरा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक एकदम बरो दीस तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.